मोगाच्या कार्मेल किरण वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक स्वागत मागता आणि आज एक विशेष संदर्शन तुमच्या मुखार दवरूंक आशिल्लो आणि संदर्शनाचो विशय आसा प्रत्येक ह्या दिसांनी घडच्या एक प्रचलित विशयाचेर आमी संदर्शन मांडून हाडटा मतांतर निषेध कायदो. ह्या विशयांत जायतो वाद चलते आसा, विवाद जाते आसा. एका कुशीन सरकार तांचीच कारणां दिते आसा, वाद मांडते आसात आनी एका कुशीन क्रिस्तांव आमी कॅथोलीक तशेंच हेर पंगडाचे आमचो एक वाद आसा. प्रगतीपर संघटना तांचोच एक वाद मांडते आसात आनी ताच्या की मोदें आमचे पैकी थोडे कॅथोलीक भाव भयणी अशें चिंतात की हो मतांतर कायदो आमकां खंडीत जावन खंयच्याय रितीन कसलोय अन्याय करिना, त्या देखून आमकां कांय ह्या विशयांत भिवची गरज ना, कित्याक आमी मतांतर करिना. पंगडाचे करतात, आमी करिना म्हणले एक चिंता आसा. ते थळा मट्टाच्या कॅथोलिका मध्ये मात्र न्ही एका बिस्पानी अशें सांगलें आसा. तशें आसता आमी ह्या विशयांत सडीत जाणवाय जोडूंक जाय, कित्याक आमी चिंतचे नाका हो कायदो बेश्टोसो येता आनी वेता. हाच्या विशयांत आमी सडीत जाणवाया जोडूंक एका विशेष व्यक्तीक तुमच्या मुखार हाडटा. ते जावन आसात मानादेव बाब फ्रांसीस आसिसी अल्मेडा, दिएससीचे वकील. प्रत्येक जावन तांणी फाटल्या 100 वर्सां तावन आमच्या समाजाचेर एक सूक्ष्म दिश्ट दवरल्या आनी प्रत्येक जावन 2008 चर्च अटॅका वेळार सगळ्या कर्नाटकांत कितें घडलां, खंयसर कितें सगळें जालां हाची सगळी म्हायती तांणी आरायल्या आनी तांकां ह्या विशयांत गुंडायेची जाणवाय आसा. त्या देखून ह्या आमच्या पाद्र्याबाक हायच्या दिसा ह्या कार्याक फादर फ्रांसीस तुमकां बरो स्वागत मागता आनी ह्या संदेशानाक तुमकां स्वागत. थँक्यू. फादर आतां 2008 एक बाब उठली, कित्याक म्हळ्यार लव जिहाद जाते आसा, मतांतर जाते आसा, ते सामुहीक मतांतर जाते आसात आनी एक 21 प्रकरणां दाखल जाली. आनी ह्या प्रकरणांत तांणी सांगलें हे व्हडल्या मट्टार जाते आसा, कितें म्हणी करचें म्हणून जालें. 2018 परतून NIAन एक वर्दे दिली आनी त्या वर्दे प्रकार लव जिहाद म्हणलें तशें कांय विशेश ना, मतांतर सामुहीक मतांतरी जावंक नात म्हणून ताणें एक वर्दे दिली. आनी ताणें सांगलें कारुणांत लव जिहाद म्हणलो शब्दच ना, घालूंक जायना म्हणून. ताचे उपरांत 2020 विधानसभा परिशदेचो सांदो N रमेश कुमार ताणें एक सवाल विचारले. आतां मतांतर जाता जाल्यार कितल्या मापान जाता, खंयसर जाता, जिल्ल्यावर आमकां एक दाखलो दिजे म्हणून. ताका तो व्हडसो समाज कल्याण इलाख्याचो मंत्री गोविंद कारजोळा म्हणालो आमच्या लागीं ताका एक प्रत्येक म्हणल्यार कानून ना, देखून आमकां डाटा मेळना, म्हळ्यार एक कितलो अंकी अंश कितले जाण गेल्यात कितें कांय कळना म्हणाले. 2021 सप्टेंबरांत गुळयाट शेखर म्हणालो 20,000 लोक मतांतर जाला आनी म्हज्या आवयकच तांणी येला आनी कितें म्हणलें. त्या देखून तांणी एक तहसीलदाराक नेमक ताका सांगलें तुवें वचून सर्वे करीत आनी हे गुळयाटी शेखरान सांगलें सप्टेंबरांत नोव्हेंबरांत तहसीलदारान पुरो सर्वे करना. ताणें रिपोर्ट दिलो तशें कांय जावंक ना. आमी मेळ्ळ्या प्रकार सगळ्यांनी कोण मतांतर जाल्या ताणें म्हणलें इतल्यांच आमकां मनाक शांती मेळचे खातीर आमी गेले. त्या देखून थंयसर बलात्कार म्हणलें ना, तितल्या लागून ताका वर्ग गेलो. हे सगळें पळयतना तुमच्या लागीं आज हांवें विचारचें पयलें सवाल कितें म्हळ्यार बलात्काराचो मतांतर कर्नाटकांत आसा की ना. सवालाक जाप निटायन दिजे तर म्हणजे एकाच उतरान सांगायचें तर बलात्काराचें मतांतर ना म्हण सांगयेत. कित्याक म्हळ्यार बलात्काराचें मतांतर जाता तर तें मतांतर रावोवंक येदोळच आमचे लागीं कानून आसा. कानून म्हळ्यार मतांतर निषेध कानून ना जावंक पुरो, पूण आमचे लागीं इंडियन पिनल कोड आमकां आसा, ते IPC सेक्शन्स आसात. त्या सेक्शना मुळांत म्हज्या धर्माक कोणी एकलो विरोध करता तर या म्हज्या धर्मा विशयांत कोणी अपप्रचार करता तर म्हज्या धर्मांतल्या खंयच्याय एका जाग्याचेर पवित्र जाग्याचेर कोणी हल्लो करता तर ताका सारक्या रितीन ती विलेवारी करूंक आमचे लागीं जाय पुरतो कानुनाचे अवकाश आसा. पूण हांगासर पळयत आसतना हे बलात्काराचें मतांतर म्हणटा आसतना खंयच्या रितीचो बलात्कार घे म्हणल्यार ते सवाल उदेता आनी कोण हांगे म्हणल्यार ते सवाल उदेता. कित्याक म्हळ्यार हांगा बलात्कार म्हणटा आसतना बलात्कार कोणाक करचे. आतां भुरग्याक आमी इस्कालाक बलात्कारान आमी धाडी येता,
पूण तेंचो एका व्हड भुरग्याक युवा जणांक या व्हड भुरग्याक आमी बलात्कारान धाडूंक जायना. कित्याक की म्हणटा तो ताका जाय जाल्यार बरी जी येता. हांगा बलात्कार म्हणटा आसतना एका ल्हान भुरग्याक जर मतांतर करतात तर ताचो धर्म बदलूंक वताय करतात तर ताका आमी बलात्कार म्हूण सांगी येता. एक व्हड मनीस जाण वयाचो मनीस ताका जेवंक खावंक जिवंक कळचो मनीस ताका बलात्कारान मतांतर करता म्हूण सांगल्यार हांव चिंता ते कोणी पातयेवंक जायना. हें पयलें. दुसरें, आता ह्या कानुनाचे प्रकार आमी पळोवचे तर हांगासर बलात्कार म्हणल्यार कितें की म्हणल्यार तुका एक टेंटेशन दिवचें, टेम्पटेशन दिवचें, या तुका वस्तू दिवचे, पयशे दिवचे आनी कितेंय तुका काम दिवचें, ह्या मुखांतर तुका इनडायरेक्ट बलात्कार म्हणल्यार पळय ते उलयतात. ते आमी सारके पातयेवंक जायना. कित्याक की म्हणल्यार एक मनीस मतांतर करतात. मतांतर म्हणल्यार कितें जाता की म्हणल्यार एका मनशान एकल्याचो धर्मच बदलूचो, होल स्टेटस ताचे बदलाता, ताची सगळी परिगतच बदलाता. एका धर्मांतून अनेक धर्म म्हणटा आसतना एका मनशाची परिगत बदलाता. ही परिगत बदलातना एक मनीस चिंता नासतना त्या अनेका परिगतेक वेता की म्हणल्यार एक सवाल. आनी हांगासर वत्तायकन आमी केलें तरी कितले दीस त्या धर्मान तो जियेत. देखून ही सगळी सवाल आसतना हांगासर बलात्काराचे मतांतर ना म्हणलें हांवें सरासगट सांगूंक साध्य आसा. ह्या रितीचे बलात्कार. दुसरें कितें की म्हणल्यार आमी वस्तू दिवन आशा दाखोवन तो कितें की म्हणल्यार पयशांत गेलो म्हूण सांगून गेलो, थोड्या काळाक ताणें एक बलात्कार म्हूण सांगूंक साध्य आसा. पूण हांगासर इरिटेशन करूंक साध्य आसा म्हूण सांगयात. कित्याक म्हणल्यार थोडे खाक्यान बायबल काण घेवन घेवन वेतात वचून घेवन आनी आमकांय पळयता, आमच्या कथोलिकांच्या घरांत येता येवन घेवन तो अशें तशें ह्या धर्माच्या विशयान आमचो धर्म असो बरो म्हूण सांगचे आसात. ती हांव चिंता बलात्कार म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हणल्यार म्हाका भूक लागल्या वेळार मात्र हांव जेवता, म्हाका भूक लागना तर हांव जेविना. तर भूक लागता तर म्हज्या धर्माच्या विशयान म्हाका जाणवाय सारकी नासल्या वेळार मात्र हांव अनेक संगतींत चड मेतर जावंक येता. जर म्हाका म्हज्या धर्मांत म्हज्या देवा विशयांत हांव अशा धर्माच्या त्या संगतींत म्हाका जर गुंडाय आसा तर जाणवाय आसा तर हांव कित्याक अनेकांच्या धर्माक वेता हांव. हें आमी चिंतून पळोवचें पडटा. देखून सारक्या रितीन सांगचें तर हांव चिंता बलात्काराचें मतांतर ना म्हूण सांगी येता. येस. ओके. आतां तांचे आनी एक बॉब आसा. कित्याक म्हणल्यार हे बलात्काराचें मतांतर जाता त्या देखून आमी हिंदू अतंत्र स्थितीर आसा म्हणून. तर ते खंयच्या जातीचे हिंदू निजायकी अतंत्र स्थितीर आसा तुमच्या? अतंत्र म्हूण सांगल्यार एक पयलीं तुमी सांगिल्ल्या बरी आतां अतंत्र म्हणल्यार कोण हिंदू अतंत्र आसात गे म्हणले आनी खंयच्या रितीचे अतंत्र परिस्थितींत आसात गे म्हणल्यार सवाल. एक दुबळो मनीस आतां हे कानून चडावत लागू जावचे कोणाक गे म्हणल्यार एक अल्पसंख्याकांक आनी एक दलितांक, परिशिष्ट जात परिशिष्ट पंगड म्हणून सांगता आमी, तसल्या मनशांक मात्र हें लागू जाता. शिवाय वयल्या जातीच्यांक या वयल्या मटाराच्यांक ग्रस्तांक हें लागू जायना. कित्याक म्हणल्यार ते अतंत्रान नात म्हूण जाले. तर अतंत्रान ते नात तर कोण अतंत्रांत आसात की म्हणल्यार पळयचे. हांगासर आतां आमी सारको आमी ह्या धर्माच्या विशयांत आनी आयच्या राजकीय परिस्थितींत आमी पळयत आसतना आमी पळयता ह्या साद्या लोकांक ह्या वोटाच्या वेळार मत एलिसमाच्या वेळार चडावत तांकां मॅनिप्युलेट करतात. म्हणल्यार तांकां पयशे दिवन घे आनी कितें वस्तू दिवन घे आनी कितें करतात. तर अशें करता आसतना काय जाता म्हणल्यार हे एका रितीचे वत्ताय बोळ प्रयोग करून ते वोट घालयतात. आतां एका मनशाक आतां म्हाका कोणाक वोट घालयचे गे म्हूण सांगून या म्हजे म्हाका कितें करीचे गे म्हणून म्हाका सारकी जाणवाय आसात तर बुदवंत आसात तर शिकाप आसात तर हांव खंडीत जावन कोणेय म्हाका वत्ताय केलें तर हांव त्या वत्तायाक वळख जायना. देखून हांगासर ह्या साद्या लोकांक तांची आर्थीक परिस्थिती बरी आसना, तांची सामाजीक परिस्थिती बरी आसना, तांकां पयशांची गरज आसता. आनी ह्या वेळार कितें जाता की म्हणल्यार ह्या लोकांक जाणवाय दिवन कितें तांकां बुदवंतकाय दिवचे आमचे कथोलीक ह्या संस्थे आमी करनासता. देखून हे लोक जर जाणवाय मेळोवन घेन ते आमच्या हातांत चुकोवन वयतीत म्हणलें बे ह्या लोकांच्या कोण म्हण अतंत्र म्हण सांगता पळय वयल्या जातीच्यांक कोणें सवाल करीत जाल्यार सांगलें आयकना जाल्यार एक भे तांच्या मतींत आसा. त्या बियान आमच्या लोकांक ते वण व्हरतात म्हणलें बियान दामून व्हरच्या खातीर तांचे एक प्रयत्न. हांगासर वण व्हरचे कोणी नात आनी सोडचे. जर हांकां तर समाज सेवा करूंक जायचे, हांकां तांकां बरें करूंक जायचें, तांची परिगत बरी करीत जर ताणीच तें करियत. दुसऱ्या क्रिस्तांव कथोलीक संस्थांनी मुस्लिमांच्या संस्थांनी कोणें करीचें म्हणना.
पूण हे कित्याक करनात की म्हळ्यार हांकां तें दिलें तरी तांकां बुदवंत कायली तरी ते आमच्या हातांतले चुकोवन वतात म्हणल्यार तांकां वता कित्याक म्हळ्यार आनी करचें सकडी पोकळायच आणि जीवनच पोकळाय आणि हांची राजकीय परिस्थिती आज पोकळाय हांची उदरगती म्हणून सांगची ती पोकळाय देखून ह्या सक्कट संगतीन तावन उरोवच्या खातीर त्या लोकांनी आमचो हात चुकोवन वचून वचो आमच्या हातांतले चुकोवन वचून वचो म्हणलें तें भोगप ह्या लोकांक आसल्या खातीर आणि तांच्या विशयांत उलोवन घेवन आमी अतंत्र म्हणचें तितलेंच. वय सोमा आणि आंबेडकर संविधानाचो शिल्पी मतांतर विशयांत उलोवन 2-3 संगती तो सांगता कोणी जर मतांतर जावंक आशेता तें ताचें वैयक्तीक स्वातंत्र्य. सो कोणी सांगूंक जायना हांव जल्मल्ल्या ह्या धर्मान जल्मला देखून हांव मरताय ह्याच धर्मांत म्हणून सांगता जाल्यार तो एक गुलाम. ताका जर अनेक धर्मांत एक संतोष मेळटा समाधान मेळटा वा मनशाक गौरव मेळटा जाल्यार ताणें वसाजें म्हणटा तो वसाजें ताणें रावचें न्हय. रावलो जाल्यार तो गुलाम गेलो जाल्यार तो स्वतंत्र जालो म्हणून. आनी एक कितें म्हणटा म्हळ्यार जर तर कोणी आतां चिंतया भौतीक वस्तू मेळ्ळ्यो कितें उपकार मेळ्ळो त्या खातीर गेलो जाल्यार तें सारकें म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तें ताची खुशी ताचो वैयक्तीक विशय. तर हांगासर हांवें विचारचें कितें म्हळ्यार हांगासर हो कायदो एका मनशाची रायट ऑफ प्रायवेसी ती कशी वायलेट करता म्हणल्यार एक सवाल. कित्याक म्हळ्यार धर्म आमी धर्मांत जियेता तो धर्म हांव विचारना येयल्लो न्ही हांव जल्मलो त्या धर्मांत देखून विंचून हांव जल्मलो न्ही पूण म्हाका ती विंचवण म्हज्या जल्मांतावन ती म्हाका मेळ्ळा. आतां जल्मांतावन म्हाका मेळ्ळा तर ती हांवें विंचवण करनातल्या खातीर म्हाका विंचवण करूंक अवकाश आसा कित्याक संविधानच म्हाका विंचवण करूंक अवकाश दिता. देखून हांव आतां विंचवण करनच हांव ह्या धर्मांत जल्मलो तर तो वेळ हांवें सांगीत आसले तुवें एक धर्मांत तुवें विंचवण कर जालें देखून आनी एक धर्माक वचूंक तुका जायना कित्याक आनी विंचवण करूंक जायना म्हूण सांगून एक नियम हाडल्यान तरी हांव चिंता ते ओप्पोवचेत असले म्हूण सांगेत. ओप्पोवंक जायना ते संविधानाच्या मनात ओप्पोवंक जायना पूण जाल्यारय आमी ओप्पोवचेत असले म्हूण एक सांगेत. पूण हांगासर हांव जल्मताना धर्म विचारणे येवना विंचवण करणे येवना देखून हांवें आनी एक धर्माक वचूंक म्हाका संविधानांतच म्हाका अवकाश दिता आसतना म्हज्या प्रायवेसी विशयान जावं दी म्हज्या विंचवणे विशयान जावं दी त्या विशयान म्हाका अवकाश आसता आसतना तो अवकाश आडोवचो कितलो सारको घे म्हणल्यार तें एकच सवाल उदें येता. कितें आमकां बाबा साहेब आंबेडकर सांगता की तें हांवें ओप्पता कित्याक म्हळ्यार म्हाका विंचवण करूंक आसा. आतां आमी एका शॉपाक वता आसतना एका शॉपांत म्हाका खंयचे बरे वस्त घे म्हणून विंचूंक म्हाका अवकाश आसा म्हणटा आसतना म्हजें सगळें सर्वस्व हांव त्या धर्मांत आसा म्हणटा आसतना त्या देवाचेर हांव पातयेल्या म्हळ्यार त्या संगतीचेर हांव पातयेल्या म्हळ्यार म्हाका तातूंत सर्वस्व मेळटा म्हणल्यार इतले व्हड संगत आमच्या मुखार आसता आसतना हांव चिंता विंचवण करूंक अवकाश दिनासर हांव चिंता ते अक्षम्य अपराध म्हणून हांव चिंता. आनी आमकां आमी वाचलें तें विधेयक आमच्या हातांत आसा हांगासर आसा. ह्या विधेयकांत एक कडेन थंयसर बरयलां कितें म्हळ्यार मतांतर करूंक प्रयत्न केल्यारय एक अपराध म्हणून. पूण आर्टिकल नंबर 25 म्हणटा आमकां आमचो भावार्थ आमी जियोवंक आनी तो प्रोपगेट करूंक आनी एकल्याक सांगूंक परगट करूंक एक अवकाश आसा. तर हो एक प्रायवेसीचेर सीदा हल्लो न्ही म्हणलें म्हणजे सवाल हाच्या फाटल्यान कितें अजेंडा कितें आसा खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार ते विधेयकाचे 3रे सेक्शन आमी पळयत आसतना कलम पळयत आसतना थंयसर आसा मतांतर केल्यार मतांतर करूंक प्रयत्न केल्यार म्हूण आसा. पूण हांगासर आमी पळयत आसतना ह्या सगळ्या कानुनांतच द्वंद्व म्हूण पळोवंक मेळटा आमकां. तें द्वंद्व कितें गी म्हळ्यार मतांतर केल्यार शिक्षा जाता गी मतांतर करूंक प्रयत्न केल्यार शिक्षा जाता गी म्हणल्यार सवाल हांगा. कित्याक म्हळ्यार मतांतर करूंक तुका कानुना प्रकार अवकाश आसा तुवें घोशण करचें आनी ताचे उपरांत तुवें मतांतर जावयेत म्हूण आसा हांगा. आतां मतांतर करूंक प्रयत्न केल्या म्हूण सांगून तोच आरोप जाता तर कोणीय आरोपाक वळख जावंक साध्य आसा. फाल्यां म्हाकाय हांव खंयच्यान ती नातलो मनीस एका बरें करून म्हजें जिवी जियेता म्हूण म्हज्या घरा भितरच आसा जाल्यार म्हज्या शेजारच्यान म्हजेर आरोप करयेत ताणें म्हाका अशें दिवन दिता म्हूण सांगून म्हाका मतांतर करूंक प्रयत्न केले म्हूण सांगून देखून हाच्या फाटल्यान अजेंडा कितें गी म्हळ्यार अजेंडा व्हडलो आसा. अजेंडा हांगासर आमी चिंतच्या परी खाली संस्थ्याक या इस्कॉलांक या आमच्या धार्मीक मुख्यालयांक इतलेंच म्हूण चिंतल्यान जर हांव चिंता हे आमची चूक चिंता पूण हे हर एका मनशाक हर एका अल्पसंख्याकाचेर एक मार पडचेत आसले म्हणल्यार आमी उडास दवरचें. हे खाली अल्पसंख्याकांक मात न्हय. ह्या अल्पसंख्याकांक मारच्या खातीर उरल्या दलितांक परिशिश्ट परिशिश्ट पंगड हांकां उपयोग करून ह्या कोणाकी बापाच्या मनशांक उपयोग करून आमचेर हल्लो करचो हे एक अजेंडा तांचे. दुसरें कितें म्हळ्यार आमच्या संस्थांनी बरें जाती आसा
आमच्या संस्थांनी बरें जाते आसा आमी चिंता इल्लेशे पाटी आमी वसाचे पडटा हे आमी कोणी आमी ह्या विशयान चिंतना इल्लेशे पाटी वेता आसतना 2020 आमचे शिक्षण आमकां नियम आतां आयला म्हणल्यार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 त्या विशयान हांव मस्त चिंता हें करना आसा म्हणल्यार ताचेरच स्टडी करना आसा म्हजे PhDचे स्टडीज तांतू आसा आतां तें पळयता आसतना तांतू रॅम्पंट म्हळ्यार चड प्रायवेटायजेशन आसा म्हळ्यार आनी आमकां आमचे रायट्स आर्टिकल 30 क्लॉज 1 मुळांत आमकां हक्क शिक्षणाचे हक्क आसा आमकां आमचेच संस्थे आमी वृत्ता करून आमी शिक्षण दिवंक आमकां हक्क आसा तेंचो हक्क मान काडचे प्रयत्न केला कित्याक म्हळ्यार त्या विधेयक त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसींत आमच्या संस्थे विशयान ना म्हळ्यार आमच्या हक्का विशयान ना अल्पसंख्याकाच्या शिक्षणाच्या हक्का विशयान खंयसरी मेन्शन करूं ना तें पळयत आसतना आनी आतांचें हें विधेयक पळयत आसतना आनी जावन आसचें पुरो हें सगळें पळयत आसतना आमचें हिडन अजेंडा कितें म्हळ्यार आमच्या संस्थ्याक आमच्या समाजाच्या आमच्या समुदायाक आनी सांगातच आमच्या वैयक्तीक फाल्यां आनीक आमचें हें चड आश्चर्यचकीत म्हणून चिंतूंक पुरो फाल्यां आमच्या घरा भितर रिबोवंक कित्याक पाटी सरचें ना आमच्या जावं आमच्या बिझनसाचेर आमच्या जाग्यांचेर या आमच्या कितें दुसऱ्या आमचे कितें आमी कशें जिवन आसा पळय त्या संगती भितरय आनी येवचे प्रयत्न करूंक साध्य आसा आनी हातूंत आमचें खासगी जीवन हांव चिंता पिड्ड्यार जाता आतां ह्या विशयांत सुरवेक आमी पळयतना हो कायदो कित्याक गे म्हणलें एक बॉम्बाय सरकारान दिल्ले थोडे कारणां आसात कारण कितें म्हळ्यार भोवसंख्यातांक बारीस तांच्या भोगणांक धोको जावन आसा समाजांत शांती बिगडल्या ह्या मतांतरा वरवीं सामुहीक मतांतर जाल्ल्या वरवीं सगळ्या समुदायाक ते एक संघर्श धर्मा मदें सुरू जावचें आसा त्या देखून तें आडोवचे खातीर आमी एक हें करते आसा म्हणून तांचो वाद हातूंत कितलें आसा तें कितलें फावट कित्याक गे म्हळ्यार हें हांव चिंता हें ताणें रिजन दिल्लें कारण कितें गे म्हळ्यार हें मतांतर कायद्याक ताचें एक लिगल फॉर्मॅट लिगल फ्रेमवर्क हाडच्या खातीर मात्र म्हळ्यार थंयसर आर्टिकल 25 मुळांत धार्मीक हक्काच्या मुळांत एक रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन म्हण आसा थोडे संगती केलो तर त्यो रेस्ट्रिक्शन आमी करयत ह्यो संगती करूंक नात म्हण आनी त्या रेस्ट्रिक्शना मुळांत एक पब्लीक ऑर्डर म्हण येता आतां ताणी घालचें कितें गे म्हळ्यार पब्लीक ऑर्डर म्हळ्यार सामाजीक हितासक्ती पाड जाता म्हण पब्लीक ऑर्डर आमचें म्हळ्यार ऑर्डर आसले ते नाश जाता म्हणल्यार तांची चिंता तांचें तें रिजन पूण एक मनीस आनीक धर्माक वेता तर हांव चिंता ते खंडीत जावन ते पब्लीक ऑर्डर डिसऑर्डर जावंक साध्यच ना ह्या पब्लीक ऑर्डराक थंय मार बसोवंक साध्यच ना हें खाली ताणी एक विधेयक हाडीचें आनी हाका एक कितें म्हणून एक कारण दिचें म्हणल्या कारणान खातीर हें कारण ताणी सरचेलां तितलेंच आतां मतांतर जावचें आनी मतांतर करचें दोन दुसरेच विशय ते तातूंत तफावत आसा तर हो तफावत हें विधेयक मानून घेता गे वा दोनी एकच ताका कांय फरकच ना म्हणटा विधेयक आसा तशें पळयत आसतना मतांतर करचें आनी मतांतर जावच्या विशयान कांयच फरक दिसना हांकां कित्याक म्हळ्यार मतांतर जावचें तुका मतांतर करच्या मुळांतच तें हाडटा म्हळ्यार म्हज्या खासगी जिवनांत म्हाका एक धर्म हांवें विंची तर तें म्हजें हांवें मतांतर जावचें आमी म्हणटा आमी पातयेता कितें म्हळ्यार आमी कथोलीक पातयेता कितें म्हळ्यार मतांतर करच्या विशयान आमी पातयना कित्याक म्हळ्यार आनेका मनशाक मतांतर करूंक जायना त्या कारणां खातीरच आमी खंयसरी आमच्या धर्माक येता एक मनीस येता तर ताका आमी संपूर्ण रितीची तयारी आमी करता मस्त वर्सांची आमी तयारी करता तर ही तयारी करच्या फाटल्यान कितें म्हळ्यार ताका आमच्या धर्मा विशयान जाणा जायचे ताणें आमच्या धर्माचे कितें प्रमुख अंश आसात त्यो सगळे ताणें जाणा जायचे म्हणल्यार तो आमची अपेक्षा कन्विक्शन येयचें पळय ताका कन्विक्शन येयचें हांवें हो धर्म काणगेचे म्हणल्यार तें कन्विक्शन येयचें फोर्सान त्या मनशाक आमी करूंक वचना तर असलें आमी करता आसतना तो मतांतर जाता मतांतर ताका करचें न्ही तो ताच्या इतल्याकच खुशान तो मतांतर जाता तर मतांतर जावंक हांगा कितें म्हळ्यार तुका नियमावळी मुळांत हाडला तुवें मतांतर जायचे तर रे तुजो धर्म तुवें बदलीचे तर रे जिल्हाधिकारी मुखार वचून तुवें घोशण करीचें आतां जिल्हाधिकारी म्हणल्यार कोण तो जालो एक तिसरो मनीस तो म्हाका हांवें मतांतर कोणा कडेन जायता म्हाका कुमो कर म्हण सांगूंक वयच्या मनशाच्या भायर तो मनीस एक तो तिसरो मनीस दुसरें कितें म्हळ्यार तो मनीस एक अधिकारी आतां अधिकाऱ्याक राजकीय जावं दी आमी म्हणटा आमी आमच्या संविधानाच्या मुळांत 3 आसात शासकांक कार्यांग न्यायांग म्हण आसात ह्या तेगांक कोणेय म्हज्या खासगी जिवनांत कोणेय इंटरफियर जावंक जायना तर आतां जिल्हाधिकारी म्हणटा आसतना तो इज अ एक्झिक्युटीव आनी तो एक्झिक्युटीव म्हज्या
जिवितांत म्हज्या धर्माच्या विशयांत तो विश्लेषण करता हांव सारक्या रितीर जाता अंगी या सारक्या रितीर जायना अंगी म्हूण सांगून हे ताणें भितर येवचें म्हणत आसतना म्हज्या खासगी जिवनांत मात्र न्हय म्हज्या संपूर्ण जिवनांत ताणें मेतार जाल्लें आहा बरें. हांव चिंता हे खंयच्याय कारणाक आमी ओपन घेवंक साध्य ना. आतां हो कायदो सगळो करचो आमचें कितें म्हणटात धार्मीक स्वातंत्र्य संरक्षण करून तें ताचें हेडिंग तशें कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण विधेयक 2021. तर हांवें विचारचें ह्या कायद्या वरवीं हिंदुवांक कितें लाभ घे म्हणून त्या म्हळ्यार तांचे हक्क राखचे खातीर आमी हें करते आसा म्हणटा तांकां हिंदुवांक कितें लाभ तुमचे ह्या विधेयका वरवीं हिंदुवांक कोणाकी कांय लाभ ना. कित्याक म्हळ्यार आसा तशें पळयत आसतना हें तांकां लाभा खातीर हाडलें न्हय आमकां कश्टांच्या खातीर हाडलें म्हूण सांगयात. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें एंटी कन्वर्शन जाता, मतांतर निशेध जाता. हांवें आनी एकल्याक म्हज्या धर्माक ये म्हूण सांगूंक म्हाका अवकाश दिनातलें तसलें हें. तांकां तें संरक्षण जावंक पावूंक पुरो, तांकां संरक्षण जाता. भोवसंख्याकांक तें संरक्षण, पूण आमकां तें संरक्षण न्हय बदलाक तें मतांतर निशेध जाता. अशें म्हणटा आसतना हांगासरच तफावत हाडूंक ताणें प्रयत्न केले. भोवसंख्यात आनी अल्पसंख्याताच्या मदेंच फूट हाडूंक ताणें प्रयत्न केले. तांकां एक कानून, आमकां एक कानून, कानून एकच जावंक पुरो. ते मतांतर जातात, आमच्यांचे मतांतर जाता, आमचे कितलेच जाण दुसऱ्या धर्माक वतात, तांचेय आमच्या धर्माक येतात, आसा जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार तें वैयक्तीक खासगी जीवन ताचें. पूण हांगासर हे तांकां कुमो करूंक केला शिवाय आमकां कुमो करूंक केल्लें न्हय म्हणलें हे विधेयका मुखारच कळून येता आमकां. हय, पूण थळामट्टाच्या हिंदुवांक हातूंत कांय लाभ आसा की तळामट्टाच्या लोकांक हिंदुवांक लाभ आजोवच्या की ते वायटा पडटा. कित्याक म्हळ्यार हे तोळ आमकां कितें जालां की म्हळ्यार आमी आमच्या संस्थांनी तांकां कितें बरेंपण करूंक जावं पुरो ह्या कोविडाच्या वेळार आमच्या धार्मीक संस्थांत थावन आमच्या कथोलीक संस्थांत थावन आमी मस्त संगती आमी तांकां कुमो केला, मस्त रितीन आमी तांकां कुमो केला. वरवीं दिवच्या मुखार जावं पुरो ह्या इस्कॉलाचे फीस आमी कन्सेशन करच्या मुखार जावं पुरो हें सगळें केलां. पूण आनी मुखल्या दिसांनी आमी करूंक अवकाश ना थंयसर. हें जाता तर आमी करच्यान दिल्लेशें पाटी सराचें पडटा. ह्या पाटी येता आमी कॉन्शियसली आमी इल्ले पाटी येता. कित्याक म्हळ्यार हांवें काय आतां दिलें तर फाल्यां मागीर तो वचून घेवन आनी कोणा कडेन सांगता आनी दुसरो मनीस येवन म्हजेर कंप्लेन करता. कित्याक म्हळ्यार हांगा मतांतर आनी एक विशाल विशय कितें म्हळ्यार हांगा मतांतर चिंत्या हांव आतां तुमकां मतांतर करता म्हूण सांगून म्हळ्यार तुमकां हांव म्हज्या धर्माक ये म्हूण सांगून आपयतात जाल्यार तुमी मात्र म्हाका मतांतर करता म्हूण कंप्लेंट दिवचें म्हणटा. कोणेय दिव्या तुमच्या तुमकां तुमच्या सांगाता हांव चिंता काय खंय म्हणचे पावता की म्हळ्यार तुमच्या सांगाता बस सार कोणी आयिल्लो जाल्यार एका दिसाक तो तुमकां वळख जावन घेना तुमचे लागीं उलोवन आसा जाल्यार उलोवन आसल्या मनशांनी कंप्लेंट दिवचे तसले विशाल अवकाश ते हांगासर दिलात. देखून ह्या मुखांतर आमच्या दुबळ्या हिंदुआ लोकांक जावं पुरो दलित या परिशिष्ट जातीचे मनीस जावं पुरो कोणी जावं पुरो ते कोण तळामट्टार कश्टांत आसात, दुबळेकायांत आसात, समस्या वळख जालात तांकां चड समस्या जाता शिवाय तांकां लाभाक पडना. कित्याक म्हळ्यार तांकां जाय आसचें तेंच. आतां हे विधेयक कोण करतात ते वयल्या मट्टाचे आसात त्या मनशांक जाय आसचें तेंच. कित्याक म्हळ्यार ताणी कश्टानच रावपाचें, ताणी आमच्या मुठींत भायर वचून वचो. ती आमच्या मुठींत आसल्यार मात्र आमी असल्या ह्या परिस्थितींत रावयात. म्हळ्यार राजकीयान मुखार येवन वयर रावपाचें तर त्या मनशांनी आमच्या मुठी भितर रावपाचें कारण तांचो वोट जायचे. लास्टाक कांय ना जाल्यार तांकां कितें म्हण एक लास्ट मिनिटाक कितें म्हण एक किल्लें दिवन तो एक वोट काडून 2000 नाका आनी 500 रुपया दिल्यार एक घालतात थोडे. म्हळ्यार तसल्या परिस्थितींत आसता आसतना हांव चिंता तो लोक आमच्या हातांतलो चुकोवन वसात म्हणल्यार भियान हें विधेयक म्हणल्यार म्हाका भोगता. सो म्हळ्यार हें खाली क्रिस्तांवांक टार्गेट करून मात्र न्ही, हे तळामट्टाच्या कोणाय खंयच्याय जातीच्या खंयच्याय धर्माच्या लोकांक हे एक व्हडलें मारेकार हो एक कायदो. आतां तांणी म्हणचे प्रकार पळोवप हांव थोडे BJPच्या लिडरांचे थोडे इंटरव्यूज आयकून आसलो आनी ते म्हणटात कांय भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार मतांतर तुका जावंक जाय जावं पूण ताका एक प्रोसेस आसा, एक प्रक्रिया आसा. तुवें तें फाडल्यार जालें जिल्लाधिकारी वयचें तुवें सांगचें अशें अशें म्हणून आनी तो तुका काल पळयता आनी तुमकां इजी आसा कांय करूं ना भिवचें ना. पूण तें तितलें सुलभ न्ही. हाच्या फाटल्यान कितें षड्यंत्र आसा, काल एक प्लॅनिंग चलतें आसा. तितलें सुलभाचें न्हय म्हणून कित्याक कळटा की म्हळ्यार आतां हांव म्हाका मतांतर जायचें. हांव आतां अक्रिस्तांवांचो, हांव क्रिस्तांव धर्माक वचपाचें, हांव क्रिस्तांवांचो अक्रिस्तांव धर्माक वचपाचें तें प्रॉब्लेम ना तांकां आमच्या धर्माक आयल्यार मात्र म्हळ्यार कथोलीक जाल्यार मात्र तांकां प्रॉब्लेम. देखून हांव आतां कथोलीक धर्माक येता म्हूण सांगून घेवन हांव आतां घोशण करूंक थंय वेता आसतना मतांतर जावच्या पयलीं हांवें घोशण करूंक आसा. मतांतर जाल्या उपरांत हांवें ताचे
मुखार वचून घे आमी व्हेरीफाय करूंक आसा आनी आमी ते रेकॉर्ड्स प्रोड्यूस करूंक आसा हें प्रोसेस आसा घोशण करूंक आसा दोनूय वेळार. होय होय आता ते घोशण करूंक वता आसतना कितें जाता की म्हणल्यार ती प्रक्रिया आमकां प्रमुख हांगा. होय ते समजा आता खाली जिल्हाधिकारी मुखार गेल्ल्या कुडले तूं धर्माक आयले म्हणल्याक नाही. तांणी काही समजलं जिल्हाधिकारी काल प्रोसेस काय हा, ताचे डोसाचे आणि घरी प्रोसेस कालें गे म्हणल्यार ते प्रोसेस कितें गे म्हणल्यार हांवें मतांतर जावच्या 30 दिसां पयलीं थंयसर हांवें घोशण अफिदावीत घालूंक आसा या फॉर्म 1 म्हण आसा त्या फॉर्मांत हांवें फिल करूंक आसा आनी ते सबमीट करूंक आसा. आनी ते सबमीट केल्या उपरांत जिल्हाधिकारी कितें करता तें काण नोटीस बोर्डार घालता. ताच्या नोटीस बोर्डार घालता जिल्हाधिकारीच्या ऑफिसाच्या नोटीस बोर्डार घालता तहसीलदाराच्या दफ्तराच्या नोटीस बोर्डार घालता. आता तहसीलदाराच्या दफ्तरांत जिल्हाधिकारीच्या दफ्तरांत अशे कोण मनीस आमचे मनीस नाही ते तांचेच मनीस. आता ते मनीस कितें करतात की म्हणल्यार त्या मनशाक वचून मेळतात या ताच्या कुटुंबाक मेळतात ताचे वयर दबाव घालतात ताच्या कुटुंबाचे वयर दबाव घालतात ताका कितें म्हणल्यार ताच्या परिस्थिती त्या परिगतच ताका अशें करून घालतात की ताणे धर्म बदलांतल्या ब्रिकन सोडतात. आता हे पयलें. आता दुसरें ताचे उपरांत कितें जाता की म्हणल्यार आता मतांतर जावंक हांवें घोशण दिलें नोटीस बोर्डार घालें कांय जावना म्हणून चिंत्या. ताच्या उपरांत 30 दिसां उपरांत जिल्हाधिकारी ताच्या सकयल अधिकाऱ्यांक जावं पुरो वेलफेअर ऑफिसर आनी हेर ऑफिसरांक तो नेमक करता आनी तांचे हांव तनखी करयता. आता ते तनखी करीत आसतना हांगासर कालें म्हणल्यार जिल्हाधिकारीच्या कोण पळय तनखेक बसयता पळय त्या मनशाक आमी कन्विन्स करचें हांव नीज मनान म्हजो धर्म बदलिता आमी सांगून ते कशें ताका कन्विन्स करचें पडटा म्हाका ताका कशें कन्विन्स जाता घेवन पडटा म्हाका. त्या खातीर हें दुसरें समस्या हांगासर. तिसरें कितें गे म्हणल्यार अकस्मात ताका कन्विन्स जावना तर ताका परत्यान इल्लो दुबाव उरलो तर तो कितें करता गे म्हणल्यार तो पोलिसांच्या हातांत दिता FIR लॉज कर म्हणटा आनी क्रिमिनल प्रोसिक्युशन स्टार्ट कर म्हणटा कित्याक तांतूच जाता. आता एक पोटी तुका ते क्रिमिनल प्रोसिक्युशनाक तुका स्टार्ट केलें तर तुका कोत्ता आसा ती तनखी खंय म्हणशे वचून पावता आनी कितले दीस हांवें त्या आनी तूं कश्टाची म्हणटा. तर असल्या परिस्थितीन कोणी म्हणे चुकोनी मतांतर जावंक हें घोशण करूंक येता गे म्हणजे सवाल. ही एक वाट पण आनी एक वाट म्हाका दिसची कितें म्हळ्यार आतां ती नोटीस बोर्ड गेले ते कोणा कळले आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका येवन धमकी दिवन तूं कित्याक गेल्लो तूं कित्याक जाता म्हणून त्या बायल्या पंगडान येवन तुका कांय केल्यार तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक म्हळ्यार हांगासर परचेबोर एक MP उलयता आसलो तो म्हणटालो आमी आमचे हिंदू एक वातावरण सृश्टी करीचे ताचे खातीर गर्व वापसी करीचे. सो हांगासर कळटा कितें म्हळ्यार हें तूं वचून थंय सांगताय आनी तुजें नोटीस बोर्डार घालता आनी खंयचो एक पंगड ताका 1-4 जाण पंगड सोडतात ते येवन तुका मारून बडोवन धमकी दिवन तूं पार्टी तूं वचनाका म्हणून करची साध्य आसा. ते देखून हांगासर त्या MPन सांगले बरी हे एक घर वापसीक एक ओपन इन्विटेशन घे खंडीत जावना. घर वापसीक ओपन इन्विटेशन कित्याक म्हण सांगल्यार सेक्शन 3च्या मुळांत मतांतर जावचे प्रोसेस आसा ते म्हळ्यार मतांतर जावचे मतांतर जायना जाल्यार थंय शिक्षा जाता म्हूण सांगून म्हळ्यार तुका ऑफेन्स जाता म्हूण सांगून आसा अपराध जाता म्हूण. ताच्याच मुळांत सब क्लॉज कितें सांगता की म्हळ्यार जर तूं मतांतर जाते मागीर उपरांत तूं पार्टी येते तर तो आरोप नाही. आता हांव आज मतांतर जाता आनी 1-2 वर्सां उपरांत पार्टी मरो मतांतर जाता तर कितें आरोप जावन आसा कितें अपराध जाला म्हूण सांगून केस चल्ला आसा ती केस वता. तशें म्हणटा आसतना ताणें सांगच्यांत MPन सांगच्यांत कांय चूक ना कित्याक गे म्हळ्यार हें घर वापसी म्हणच हांव मतांतर जावना जावं पुरो म्हजो आप गे कोणी गे म्हजे आदले कोणी जालात तर या हांव ल्हान आसतनाच म्हजी आवय बापूय जालात तर म्हाकाय मतांतर केलां म्हण जालें हांव त्या धर्माचो न्हय म्हण जालें. आतां आमकां कथोलिकांक हें चड आमकां मार पडना जावं पुरो पूण थोडे जाण नवेच जाल्ले आसात तांकां हें खंडीत जावन पंगडाचे मसन जाल्ले आसात वय तांकां मस्त उपद्र जाता ह्या विशयान ह्या संगतीन तांकां मस्त मार पडटा म्हणजे बघा. आतां आमच्या कथोलीक धर्मा विशयांत तेमचें जाल्यार कथोलिका मदें आतां आंतरधर्मी काजार जाते आसात आनी ह्या दिसांनी चड जाते आसात आमकां कळीत आसा. आंतरधर्मी काजारांक कशें मार पडत गे म्हणून कित्याक म्हळ्यार आतां हातूंत पदऱ्याब इनवॉल्ड आसा म्हळ्यार काजार करचें जाल्यार पदऱ्याब जाय थंयसर ताकाय ताजे थोडी प्रोसिजर आसात पाळोवंक कथोलीक पयसभेंत. तर हातूंत कोण पुरो ह्या आंतरधर्मी काजाराच्या त्या हातूंत कोणाक पुरो एक मार बसता पदऱ्याब ते काजार चेडो कुटुंब आनी सगळें तो एक लिस्ट केल्या उठले आसा ते कशें खंयच्या रितीन एक परिणाम जायत हाचेर. आतां हांगाच सरकारी म्हणल्यार आंतरधर्मी काजार जाता तर कोण धर्माक मतांतर जाता
त्या मनशानं घोषण करूंक आसा, पयलें प्रोसेस करूंक आसा, ताचे प्रोसेस जावंक आसा. तितलें मात न्ही, कोण मतांतर करता. आतां हांव म्हजे लागीं तो मनीस येवन मतांतर जाता म्हणून सांगता तर आनी हांव ती प्रक्रिया करता तर आमच्या धार्मीक प्रक्रिया करता तर हांवें घोशण करूंक आसा. आतां हें कशें म्हणल्यार हें कशें जाता की म्हणल्यार तो मनीस मतांतर जावचें ताचे इच्छा. आतां म्हाका कांय संबंद ना, तो मतांतर जावचें ताच्या आशेन, ताच्या कुशेन, ताच्या स्वंत अभिलाशे खातीर. आतां तातूंत म्हाकाय मेतर करता. तर अशें म्हणटा आसतना कांय चूक करनातलो मनीस खाली हांव एक ह्या धर्मांत आसा, हांव ह्या धर्माचो मुखेली, ह्या धर्माचे परिपालन करता म्हणल्या कारणा खातीर हांवें घोशण करून घेवन त्या संकश्टाक वळख जायचें. आनी त्या वेळार जर आतां हांवें घोशण करूंक वता आसतना आनी ताणें घोशण करता आसतना जर जिल्हाधिकारी ताचेर दुबाव येता तर दोगांचेर केस पडटा. त्या खातीर तें करूंक साध्य आसा गे म्हणल्यार एक वकील जावन हांवें सांगचें म्हाकाच भोगता कितें म्हणल्यार तें करूंक साध्य आसा की म्हणलें एक साद्या पाद्रापान या साद्या रिलिजियस भावान चिंतच्या की म्हाका भोगता कितें की म्हणल्यार एक वकील जावन ती जाण वयासून म्हाकाच तातूंत कांयच करूंक साध्य ना म्हणल्यार म्हाका भोगप आसा. देखून हे खंडीत जावन साध्य जायना. हें एक. दुसरें कितें की म्हणल्यार आतां प्रक्रिया जाता ताच्या उपरांत काजार जाता. आतां काजार जावन की म्हणटा आसतना हे 1 हप्त्याचे 2 हप्त्याचे 1 म्हयन्याची प्रक्रिया न्ही. आतां 30 दिसांचे ताणें नोटीस दिवंक आसा, ताची तनकी जावंक आसा, ताच्या उपरांत अकस्मात जिल्हाधिकारीक भोगता आनी म्हणल्यार सारकें ना म्हणलें भोगता ताणें कन्विन्स करना म्हणल्यार आनीक ताणें मुखार वचचें, आनीक ताका टायम मेळटा म्हणल्यार आनीक 30 दीस. तर तुजी काजाराची डेट फिक्स जायना म्हणल्यार तुका आनीक मुखार प्रक्रिया करूंक आसा. ताच्या उपरांत ती अकस्मात जायना तर तुजे क्रिमिनल केस जाता. तर केस जाता आसतना तूं काजाराक वयतय की तुजी केस फेस करना वयतय तूं म्हणल्यार असली परिस्थिती आसता आसतना हें काजार जाताल्या मनशाक कितल्या वर्त्या रितीर ताणें मतांतर जावन काजार जावी येतली म्हणल्यार तें एक अतिवर्त्य सवाल आमच्या मुखार आसा. देखून अंतरधर्मीय काजार जाताल्या मनशांनी हांव चिंता मस्त चिंता पाठोवचें बरें. आमच्या कथोलिकांनी या हेरांनी ह्या विशयांत इल्लेशें चिंता पाठोवचें बरें म्हणलें म्हाका भोगता. ओके. आतां हे विशय सगळे आमी एक मंडळीर हाडले. आतां एक हाच्या भायर आमी कितें खरें येत म्हणलें एक सवाल एक विशय विचारूंक जाय कितें म्हणल्यार आमी आतां ह्या विशयांत चड कोणेय आमी कथोलिकांनी चड कांय केल्लें ना. म्हळ्यार प्रतिभटन रुपार जावं दी वा आनी कितें खंयच्याय रितीर आमी मुखार गेल्ल्या दिसान कितें कारण आशिल्लें. आतां हांगासो बेंगलोरचो आर्चबिशप थोड्या मट्टार ताणें ताचें प्रयत्न केला, पूण ताच्या फाटल्यान आनी 4 जाण रावून आमी आसां आमी करचें म्हणल्यार तें एक दिसतें ना. तें कित्याक तितलें शेळेपण गे म्हणून कितें करियत गे म्हणून हें कित्याक गे म्हणल्यार आमी हर एकलो इंडिव्हिज्युअली वर्क करना आसा म्हूण म्हाका भोगता. इंडिव्हिज्युअली म्हणल्यार अल्पसंख्याकां मदें आमी इंडिव्हिज्युअल आसा. आतां एक दुबाव एक सवाल सांगचे एक म्हजो एक दुबाव मुखार दवरचो जाल्यार गोरक्षण संरक्षण कायदो आयिल्ल्या वेळार ते मुस्लिमांक टार्गेट म्हूण सांगून घेवन आमकां भोगलें. आमी कोणें ताका प्रोटेस्ट केला, कोणें आमी तांकां वचून घेवन आमी उलयल्या या तांकां सपोर्ट केला. आमी मास खातात ना म्हण कांय ना, आमकांय मार पडटा, दलितांकी मार पडटा, उरल्यांकी आसा तें खाताल्या सगळ्यांकी आसा तेच खातात ते दुसरे विशय. पूण जाल्यार ताणें कायदो हाडला. ह्या कायद्या वेळार कोणें आमी प्रोटेस्ट केला, कोणेंय आमी त्या विशयांत उलोवना. दुसरें कितें गे म्हणल्यार आतां आमकां हें येता आसतना तांच्या मदीं कितें आसा गे म्हणल्यार हें आतां एक इल्ल्या क्रिस्तांवांक चड टार्गेट केला. आमकां मुस्लिमांक लव जिहादाच्या विशयांत आसा तें तांतूय काजाराच्या विशयांत ताणें हाडला. पूण जाल्यार तांकां इल्लेशें चड मार पडटा कित्याक म्हणल्यार आमचे संस्थे आसात, आमचे वैयक्तीक जिवनांत ती आमकां तें मार पडटा. हें सगळें म्हणटा आसतना इल्लेशें तांकांय मार पडटा. देखून ते इल्लेशें मुखार वचून आमी फाटल्यान रावया म्हूण सांगून येना. आमचे मुस्लीम भावूय इल्लेशे फाटीं रावून आमकां कुमो करतात, पूण चड मुखार ताणीं येवनात. पूण ताच्याकी वर्त्या रितीन सांगचें तर हें हांव चिंता सांगलें तर मस्त आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीक इल्लें दुखात. हें आमकां प्रमुख जावन कितें म्हणल्यार हें म्हजो अनुभव 2008 इस्वेंतावन आज पर्यंत हांव मस्त कडेन कानुनांची तरबेती दिवंक वता, कानुनांचे टॉक्स हांव दिता, हांव ह्या विशयांत दिता आनी जाणवाय दिवंक प्रयत्न करता. पूण आमच्या कथोलिकां मदें क्रिस्तांव मदें एक चिंता कितें गे म्हणल्यार कानून आमकां आतां गरज ना, ही आमकां गरज ना. आतां हें मतांतर निशेध कायदो आयिल्ल्या वेळार कितले जाणांनी आमी एक आतुराय दाखयला आमकां त्या विशयांत जाणा जायचें, आमी त्या विशयांत म्हणल्यार आमी ती जाणवाय आपणायचें म्हण. आतां हेंच तुमी आतां युट्यूब चॅनलाचेर तुमी घालतात. आतां
कितले जण पळयतात व्ह्यूज पळयतात ती पळय तो कळटा तुमकां कितले आमची आतुराय आसा गे म्हळ्यार आमकां हें पुरो आयकोंक नाका आमकां हें कानून आमकां न्हय म्हणल्यार तें बघप आसा हांव म्हणटा हीच अलक्षा आमकां गुंड्या कोण पावयता म्हणल्यार आमी उडास सोडूंक जाय या लक्ष लायकामध्ये मात्र असते सगळ्यामध्ये आसा सगळ्यांक आसा हें हांव चिंता हें आमी सांगलें आमी कथोलीक भाव भयणी म्हण सांगलें आनी तूं हें सांगता आसतना हांव रिलिजियस लायक म्हण हांव सांगना कित्याक म्हणून हे सगळ्यांक आमकां म्हणल्यार कथोलीक भाव भयणी आमी आसा सगळी आतां पाद्रा बिया सिस्टर जाले जाल्यार ती भाव आनी भयणीच आमकां सगळी आमकां ह्या कथोलीक धर्माच्या कोण आसात सगळ्यांक आमकां आंतू इल्लीशी अलक्षा म्हणल्यार म्हाका भोगता आनी 2008 इस्व्यान जाल्ल्या त्या हल्ल्या वेळार हांवें थोड्यांक इल्लेशे सवाल विचारता आसतना तांकां एक साद्या सवालाक जाप दिवंक तांकां वचना म्हणल्यार आमकां त्या कानुनाच्या विशयांत ओके आमकां मस्त सांगती गरज आसा जें म्हणटा मस्त सांगती जायचें म्हणटा आतां एक मतांतर कायदो आयला सामान्य ज्ञान मतांतर कायदो आयला मतांतर कायद्याक आमी आतां ह्या विशयान आमी कितें जाणा जायचें आमकां कितें मार पडटा गे म्हणल्यार तें जाणा जायचें आतां आमच्या संघटना आसात आमचे संस्थे आसात ह्या संस्थेनी आमी कितें करियेत कशें आमी जागृताय काण घेवचे ह्या विशयान आमी चिंतचे सोड घेन आमी दुसऱ्याच विशयान म्हळ्यार आमी वचूना कित्या विशयान आमी कित्या खातीर आमी निर्लक्ष्य करना सांग म्हळ्यार म्हाका वचूना हांव चिंता निर्लक्ष्य केली जाल्यार मस्त कश्ट येवंक पावतले आतां थोड्यांच्या मतींत असो जावंक पुरो कितें गे म्हळ्यार हे पाद्राबांक सिस्टरांक संस्थ्यांक हांकां मात्र म्हणल्यार ते चिंता पासो जावंक पुरो पूण हे हर एकल्यांक मार पडटा म्हणल्यार हे आमी जाणा जायचे हय आतां आमी कांय प्रतिभटन करूं ना खंयच्या वचूंक आमी निर्लक्ष्य केल्या फुडें आतां कितें करयात कित्याक म्हळ्यार आमचे संस्थे आसात आमची जावं पुरो इगर्ज इगर्जेक आतां हे पुरो दाडी जाते आसात तें जाते आसात प्रत्येक दोन इस्कालाक ते आसात संस्थ्यांक सो त्या वेळार कितें करयेत प्रत्येक जावन कित्याक हे कितें करीचे गे म्हणल्यार आमी अनेकांत इल्लेशे अलक्ष्य करता कितें म्हणल्यार कोणी आमच्या इस्कॉलाक जावं दी आमच्या संस्थ्याक जावं दी कोणी येवन एकलो उपद्र करतात तर आमी सामान्य जावन कितें गे म्हणल्यार आमी खंय ताका कंप्लेंट दिल्या जाल्यार ताच्या विशयान कितें आमी उलयल्या जाल्यार फाल्यां आमच्या संस्थ्याक पाड नांव येता पेपरार आमचें नांव येता आनी आमच्या संस्थेचें नांव पाड जायत म्हणल्यार त्या भियान कितें करता गे म्हणल्यार आमी कंप्लेंट घेत रावता तो वेळ कितें जाता गे म्हणल्यार तांकां शिंगा येतात आतां तुमी सांगता भे म्हणलें कोणी आयिल्ले कुठले आमी अपराधी म्हणून पयलेच ओपन घेता आयिल्ले कुठले भे दिसता आनी आमी केला चूक केल्यात म्हणून आमी त्या रितीन वर्तन करता पळय आतां आमी चूक केला जाल्यार ओपन घेन ते कॉम्प्रोमायज जावचें तो दुसरो विशय पूण आमी करना त्या चुकी खातीर आमी आमची एक डिसिप्लीन आसा आतां आमी डिसिप्लीन आसा आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक युनिफॉर्म घालूंक आसा तें डिसिप्लीन आमच्या इस्कॉलाचें डिसिप्लीन ते क्रिस्तांवांक हिंदुवांक मुस्लिमांक म्हणलें सगळ्यांक एकच डिसिप्लीन आसा हें डिसिप्लीन करतना कोणी एकलो येवन म्हणटा तुमी तशें करता तशें करूं नजो म्हण सांगता आसतना आमी जर भियान घेना ना तुमी सांगल्या बरी करता आमी तशें जावं दी म्हण सांगून घेवन आमी करता तर आमी भियेल्ले बरें जालें ताच्या बदलाक आमी तसले संदर्भ येता आसतना आमी एक केस फायल करचे एक कंप्लेंट घालचे एक FIR घालचे आतां FIR घालें जाल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार एक FIR फायल केलें तर त्या मनशाक तो वळताचे गुंडाई केलें म्हण कळटा खाली वचून घेन एक फातर मारचो या एक वचून जोर करचे गालाटी करचे सिस्टरांच्या पाद्रबांच्या या संस्थेच्या या कोणाच्या घरा वचून घेवन उपद्र करून घेवन आमी आरामार बसल्यार जाता म्हण सांगून तें भोगप तांकां ते काडीचे आनी तें भोगप काडीचे एक FIR तुवें लॉन्च केलें जाल्यार ताका तोळ कळटा कित्याक एक FIR लॉन्च केलें जाल्यार ताणें तें रद्द करूंक जायना ताका ते प्रोसेस आसा क्रिमिनल प्रोसेस तनखी जावंक आसा एन्क्वायरी जावंक आसा पोलिसांनी चार्जशीट फायल करूंक आसा ताच्या उपरांत ताणें ताका बेल काडूंक आसा म्हणल्यार ऑफेन्स व्हड जालें जाल्यार ताणें बेल काडून घेवची हें सगळें जाता आसतना ताका जामीन काडून घेवंक त्या प्रोसेसाक वचूंक जर ती केस ताणें रद्द करी जाल्यार ताणें हायकोर्टाक वचचें थंय रद्द करूंक हें सगळें म्हणटा आसतना फ्रॉम पिलर टू पोस्ट तो धांवता आसतना ताका कळटा आनी एकटे आमी वचून वचो म्हणून अनेक फावटी ताणें अनेकले उपद्र करूंक वचून वचो गरज आसतना उपद्र करूंक वचून वचो म्हणल्यार तें भोगप येता हांव चिंता तें भोगप आमी तांचे थंय घालूंक प्रयत्न करचे तें घालूंक प्रयत्न करचे तर आमकां इल्लें धैर्य जायचें आनी तें धैर्य जायचें तर आमचे लागीं इल्ली जाणवाय आसाची आनी ती जाणवाय आमी काण गेले तर खंडीत जावन हांव चिंता आमी इल्लेशे म्हणी बदलावण समाजान हाडूंक साध्य आसा म्हणल्यार भोगता म्हाका हय आतां आमचो समुदाय क्रिस्तांव समुदाय तो सडाव जावन पाद्र्यावांचेर बिस्पाचेर आनी आमच्या संस्थांचेर बंदून आसा असल्या कानुनाच्या संगतेनी मुखार वचूंक भियेता प्रत्येक जण असल्या संगतेक येता तर DSS कांय कोणी म्हळ्यार तुमी आतां वकील DSS आसात तुमचे सल्ला मार्गदर्शन जाय ह्या दिशेन आतां कितेंय फाल्यां सकाळीं आमच्या कोडगांवच्या DSS कितेंय जालें ताका
कांय पण एक कार्यरुपार एक कितें पण करीचें म्हणलें केदोळ पर्यंत कांय योजना जालां गी वा आनीक निर्लक्षित आसा गे आमी नाही हे योजना 2008 इसवेंत हल्लो जाल्ल्या वेळार जाला कितें म्हणल्यार हे हल्लो जाल्या उपरांत सगळ्या फिरगजांनी हांव चिंता एक जाण की 4 जाणांची एक समिती म्हण केल्ली लिगल कमिटी म्हण केल्ली म्हळ्यार एक आयोगांतच एक कमिटी म्हण केल्ली आनी त्या कमिटीच्या मनशांनी ताचे उपरांत तांणी येवन म्हळ्यार एक तांच्या फिरगजे म्हणटार ताचे उपरांत वारड्या म्हणटार ताचे उपरांत दियस जे म्हणटार असले समस्या उदेत आसतना ताका स्पंदन जावंक आनी कितें कार्यक्रम करचे योजना कितें घालची गे म्हणून ते सगळें केल्लें पूण हांवें तेंका सांगलें आमी कितें गे म्हळ्यार एक पोटी करता आनी जाता ताच्या उपरांत आमी उठता ताच्या उपरांत आमी बसता थंयसर आतां कितें जालां की म्हळ्यार आतां बसला आमी आतां हे मतांतर कायदो आयल्या उपरांत आमी उठोवंक प्रयत्न करता पूण उठोवंक प्रयत्न करता आसतना कितें जालां की म्हळ्यार आमच्या मदेकातच मन आसता पयलोसो चड जाता आतां आमी उलयता आसतना थोडे फावटी हांव थोड्या तूं कितें आमच्या फॉरमांत उलयता आसतना मस्त फावटी थोड्यांचे अभिप्रायच दुसरे आसता म्हळ्यार हे आमकां कांय लागू जायना हे आमकां गरज ना हे आमकां आमी मतांतर करना आमी कित्याक उठाचे आमी कित्याक आवाज उठायचे तें कोणाक जायचे तांकां मात्र तें आमकां न्हय तें कोणाक दुसऱ्यांक म्हण सांगून ती आमी आणखी त्याच खाले तेंचोच आसा शिवाय आमी हे आमकां मार पडचे फाल्यां आमी जागे जायचे म्हणल्यार तें मोगापान की येवना त्या खातीर हांव चिंतता ह्या विशयांत पयलीं कितें जायचें म्हणल्यार जाणवाय जायचें ही जाणवाय हांव चिंतता आमी संघटनाच्या रुपार घे संघटनाच्या हंतार घे या वारड्याच्या हंतार घे दियसीच्या हंतार घे हें आमी केलें तर हांव चिंतता आनी तूं आमकां इल्लेशें वर्कआवट करून साध्य आसा भोगता म्हाका तर आमी आशेवया कितें म्हळ्यार फुडल्या दिसांनी आमच्या देशांत असले एक कांय पण कार्यरुपाक येवन दी म्हणून आशेवन फादर फ्रांसीस तुमकां देव बरें करूं आयच्या दिसा थोडो वेळ आमचे खातीर दिल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन ह्या विशयाचेर खंय जावन चड जाणवय वसोंक ना लोकांक तैल्लें बैलें आयकल्लें आमी पूण आमचें पर्स्पेक्टीव कितें आमचो व्यू कितें तें आमी आज हांगासर क्लियर करूंक आमकां एक अवकाश दिला तुमी आमच्या सांगात मेळ्ळ्या तुमकां देव बरें करूं आनी परत मुखार कितें गरज पडल्यार खंय जावन तुमचो सहकार आसतलो म्हणून आमी चिंता खंडीत तर म्हाका देव बरें करूं येदोळो ह्या आमच्या संदर्शनाक तुमी सांगात दिवून आमच्या सांगात आसल्याक आनी हो संदर्शन आयकल्ल्याक येदोळो आमच्या सांगता फादर फ्रांसीस आसिसी अल्मेडा देशाचे वकील ते आमच्या सांगता आसले तांणी आमकां जायती जाणवाय दिल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटना हो व्हिडिओ तुमी सगळ्यांक शेअर करा तुमी पळयतात जाल्यार सगळ्यांक ही जाणवाय वचों दी जायत्यांक ह्या विशयान कळीत जावन दी इल्लीशी जागृती मेळोवन दी आनी फाल्यां सकाळीं कितें जालें जाल्यार कितें करी जाय ह्या विशयान इल्ली चिंता पाठोवया आनी ह्या विशयांत एक मेट मुखार दवरया सो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.